लहू मामलेदाराच्या मडकय मतदारसंघाच्या कार्यालयाचे आयतारा उक्तावण जाले। सुवाळ्याक काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, मडकयचो उमेदवार आणि लहू मामलेदार आणि हेर हाजीर आशिल्ले। थळाव्या जनतेचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे जातले अशें लहू मामलेदारान उक्तावण सुवाळ्याक सांगले। बहुजन समाजाचो विकास फक्त लहूच करपाक शकता अशें विधान गिरीश चोडणकारान ह्या वेळार केला। मडके मतदारसंघ हो काँग्रेसीचूच मेळटलो, कारण लोकांचो प्रचंड नाराजी आसा। उलयता लोक कशे उलयता की मडके मतदारसंघ हो म्हणटा समस्याचें दुकान, कसलेंय दुकान घेयात, कसलेय वस्त मागा, नळ रेग्युलर ना, लायट रेग्युलर ना, रस्ते सारके ना, लोकांची मागणी आसा पुला खातीर पूल ना, सिवरेज ट्रिटमेंट अजून जायना, भुरग्यां खातीर युथा खातीर ज्यो पळय कितें फॅसिलिटीज जाय त्यो ना, आनी अशें प्रचंड लोकांची नाराजी आसा। कारण खंयचेंच एक समाधान अशें ह्या मतदारसंघात ना। पूण आमकां जाय तशी लिडरशिपी बरी मेळना आनी ज्ञानेश्वर त्यांच्या वांगड्यांनी एक बरें काम केलें, बरें वातावरण केलें, बरी मेंबरशीप केली, आनीक तातूंतल्यान एक सगळ्या लोकांचो असेसमेंट घेवन पार्टीन डिसायड केलें की लहू आमदार जो एक आदलो आमदार आसा, जेका बहुजन समाजाचे कश्ट कितें आसा तें खबर आसा, आनी बहुजन समाजाक तो कसो करून मदत करपाक शकता, कारण तो स्वता बहुजन समाजांतल्यान आयिल्ले कारणान बहुजन समाजाचे असंख्य जे प्रश्न आसात ते ताका लागींच्यान खबर आसा। बहुजन समाजाची जर उन्नती जातली जाल्यार तांकां स्वबळाचेर, तांकां स्वाभिमानान ताट मानेन जगपाक शिकोवपाची गरज आसा आनी तांकां मदत करपाची गरज आसा। आनी त्या दृश्टींतल्यान लहू बाबान खबर आशिल्ल्यान हे सगळ्यो गोश्टी जाल्यो। आमकां नक्कीच एक बहुजन समाजाक एक वेगळे तरेचो एम्पावरमेंट तो करपाक शकता।